नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार्य कार्यावळीत सगळ्याक तुमकां येवकार. हांव शशांक गोगार आनीक सांगाती गौरांग प्रभू मळकर्णेकार तुमचे मुखार घेवन येतले खबऱ्यो. आनीक सद्याक गोंयांत घसघश्यानी पावस पडटा आनीक वातावरण ताचे खातीर थंड जाल्लें आसा. पूण ह्या अशा थंड वातावरणाक आतां नवे नवे इश्यू पेटपाक लागल्यात. तातूंतलो एक इश्यू म्हणटा तो काल साकून पेटपाक लागला म्हणटा सनबर्न पार्टी. जी सनबर्न हाचे पयलीं वागातोर जाताली ती आतां दक्षिण गोंयांत हाडटात अशें ते तांच्या आयोजकांनी काल जाहीर केल्लें आसा. आनी हाका लागून सगळे मळाचेर एक ताका विरोध करपाचें वातावरण तयार जाल्लें आसा. काल आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरिया आलेमांव हाणें तर सामको असो आरोप केला की आमच्या गोंय सरकाराक जी उत्तर गोंयांत जी ड्रग्स संस्कृती वाडिल्ली आसा ती आतां दक्षिण गोंयांत हाडपाक जाय असो ताणें आरोप केल्लो आसा. आनी आज ह्याच हाजेर गौरांग राजाराव ग्रासियस ताणें काल आपल्या फेसबुका वयल्यान हाजेर पोस्ट घाल्लो. ताणें आज प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी ताणें सांगलां की हाका ओपोज करपाक जाय म्हणून. तूं त्या प्रेस कॉन्फरन्साक आशिल्लो. ताजें म्हणणें आसा की सनबर्न हांगा जावची न्ही. पूण पयलीं कशें आसा सनबर्न गव्हर्मेंटान सद्या तरी परमिशन दिलें ना ऑर्गनायज केलें ना. आतां एक समज असो जाला की सगळे हाची एडवांटेज घेतात. फायनली गव्हर्मेंट दिताच ना ना म्हणून बी दिता नॉर्थ गोवा. पूण आपल्या कितें जातकीर गव्हर्मेंट म्हणजे मंत्री आनी गव्हर्मेंट कशें म्हणटा पयलीं ना ना म्हणटा एवरी इयर दिवपाना पूण 17 वर्सां 15 ते 17 वर्सां आपोआप आवाज बंद जाता. राजारावान आज सांगलें की हांगा तुमी दक्षिण गोंयांत करची न्ही. आमकां ते हातूंत घालनाकात त्रासान. जे फेस्टिवला भितर काही लोकांले काही तरणाट्या भुरग्यांले जीव गेल्ले आसात हाजे पयलीं असली फेस्टिवल हांगा हाडनाकात हें ताजें म्हणणें आसा. दुसरें म्हणल्यार तो म्हणटा दोन कडेन हें फेस्टिवल जावपाक शकता अशें आपल्याक दिसता सायट. एक म्हणटा सांकवाळे जंय नरेंद्र मोदीली मिटींग जाल्ली. सो ताणें एक चिमटो काडला हाका की तुमकां तो जागो बॅड लक म्हणटा त्या जाग्याक पातकी. सो थंय नरेंद्र मोदीली मिटींग जाली आनी दक्षिण गोंयचें सीट पडलें. सो आतां सनबर्न जर जालें तो म्हणटा आनी कितें जातलें तें सांगपाक जायना. सो तो थंय करनाकात. दुसरो म्हणटा बेतलाक जावपाक शकता पूण बेतलाक एक करनाकात. लोकांक मातशे त्रास करनाकात आनी आमकां दक्षिण गोंयांत क्रिसमस बरे भशेन करपाक दियात हें नाका आशिल्लें हाडनाका हें तागेलें म्हणणें. दुसरें ताणें म्हणलें की हें फेस्टिवल जें आसा हें फेमस आसा ड्रग्सा खातीर. कळ्ळें तुका हें ड्रग्सा खातीर आनी तें कल्चर आमचें हांगा नाका आमकां. आनी पंचायतीक आनी मुन्सिपालिटीक ताणें मागणी केल्ली आसा की हे जे प्रस्ताव ना तुमी प्रस्ताव पारीत करचो की आमकां नाका म्हणून पयलीं. आनी आमी कसलेच परिस्थितीक दक्षिण गोंयचे लोक हें जावपाक दिवपाना अशें ताणें सांगलां सद्याक. आनीक राजारावान इश्यू काडला तो खरो की तो म्हणटा की उत्तर गोंयांत ज्या दिसा क्रिसमसाचे आनीक ते तो जो काळ आसता 28 ते 30 पसून इतली गर्दी आसता की लोकांच्यान चलपाक जायना. त्या मानान आमच्या दक्षिण गोंयांत सुशेगादीन हे आसता लोक सुशेगादीन भोंवपाक शकतात. मेन म्हणटा तो सामको तो फेस्टीव सिजन लोक एन्जॉय करपाक शकतात आमच्या दक्षिण गोंयांत. उत्तर गोंयांत थंय वचप म्हणल्यार तुगे जीव त्रासाक घालप. म्हणजे तुवें एक जर फाटली जर आंकडेवारी केल्यार एक 3-4 जाण तरी मरतातच एक्सिडेंटाक लागून. इतली गर्दी वाडिल्ली आसता. सो त्याही दृश्टींतल्यान पळोवपाक जाय की दृश्टींतल्यान म्हणटा आनी जे बेतलाक सांगलां तुमी बेतलाक जर हाडटात कलंगूट गेलो जाल्यार हांगा चलपाक जागो उरना. थंय कांय भोंवपाक मेळना तुका त्या दिसांनी. सो हें आमकां हांगा करनाकात. आमकां हांगा पिसफुली क्रिसमस आनी आमगे न्यू इयर सेलिब्रेट करपाक दियात हें ताणें मागलां. ताजे नंतर आमी जेन्ना ताका प्रश्न केलो की खुबशे हॉटेलियर्स जावं तुगेले कोस्टल लायनीचे लोक म्हणटात थोडेशे की आमकां म्युजीक फेस्टिवल हाडात एक म्युजीक फेस्टिवल हांगा दवरात. सो ते म्युजीक फेस्टिवल म्हणपाक लागलो तशें जाल्यार कितें ट्युरिस्ट वाडटले कितें मोपा गेल्ले कारणान एअरपोर्ट ट्युरिस्ट कमी जाले दक्षिण गोंयांत. म्हणटात तुमी अशें केलें जाल्यार प्रॉस्टिट्युशन केलें जाल्यार ट्युरिस्ट वाडटले म्हणून तें चालू करपाचें काय म्हण ताणें विरोध बसान प्रश्न केलो. त्याच बरोबर आतां बाणावलेचो आमदार आसा वेन्जी वेगस ताणें सनबर्नाक ओपोज केल्लो आसा. तो म्हणटा दक्षिण गोंयांत आमकां सनबर्न नाका. हें सद्याचें आनी जर हे जर पळयलो आनी आतांचो जर लोकांचो सावथ स्पेशली सावथ गोंयच्या लोकांचो जर मूड पळयलो जाल्यार म्हाका दिसता ह्यो आतां रोखडे आतां ग्रामसभा जावपाच्यो आसात. आनी मेन म्हणजे 15 ऑगस्टाक सगळ्याक व्हडली ग्रामसभा जातली. एक म्हयन्याक जावपाच्या ह्या म्हाका दिसता ग्रामसभांनी हो आतां सनबर्न म्हणटा इश्यू मोठ्या प्रमाणाचेर गाजपाचो आसा. स्पेशली आमची जी कोस्टल जी बेल्ट आसा थंय म्हजे कोतान हॉटेलियर्सान कितलेंय म्हणल्यार तरी लोकांक थंय तो सनबर्न नाका आसतलो. सद्या कशी आसा आज राजारावान आनी एक गजाल हे केल्या ती आमचे बदलिल्ले नवे कायदे. आनी तातूंत म्हणटा तो की ते कायदे आसल्यार कोंकणीन जावपाक जाय.
सामान्य लोकांक कळपा खातीर ताणें परतो सरकारान एक चिमटो काडला की दोनी बीजेपी डबल इंजीन म्हणटा की बीजेपी सेंट्रल आनी गोंय हांकां गोंयकाराचो मोग ना. गोंयकाराचो मोग ना कित्याक गोंयकाराक जर मोग आशिल्लो जाल्यार जे कायद्याचें पुस्तक आसा तें कोंकणीन उरता आशिल्लें. ते बाकी सगळे लँग्वेजीन आसा, मराठीन आसा, तेलुगून आसा, बाकी सगळे लँग्वेजीन आसा, पूण कोंकणीन ना. आमकां समजप कशें, आमी वाचप कशें. जी 8वी शेड्युलाक म्हणटा कोंकणी भास घाल्या, जर तुमी त्या कायद्याचे बूक आसा ते आमकां कोंकणीन दिवपाक जाय. हो ताणें एक विशय मांडिल्लो आसा आनी आतां डिमांड केलो आसा बेगींतले बेगीन हें जावचें म्हूण. आतां सेंट्रल गव्हर्मेंटाचेर कितलें लक्ष घालता तें पळोवचें पडटलें. आनीक काल तो इश्यू आमी सदांच लावन धरल्यात आनी आमच्यान अशेंय म्हणपाक येता की आमी तो इश्यू लावन धरला म्हणून म्हणजे तो खुनाचे नोंद जालो पावलो आनी ती सद्याक गाजता ती सद्याक केस म्हणटा ती कन्हैया कुमार मंडल हाजी डेथ. आनी काल दक्षिण गोंयचे SP आमचे सुनीता सावंत हाणें एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली. म्हणजे इट्स इंटरेक्शन बिटवीन प्रेसा बरोबर इंटरेक्शन एक आशिल्लें. तातूंत भितर तिणें मान्य केलें की जी फोंडेची जी आमची CCTV फुटेज आसा ती ह्या केसी खातीर सामकी इम्पॉर्टंट आनी ती CCTV फुटेज ना जाल्या आनी ताका लागून म्हणटा ती नाही म्हणल्यार हे जो तपास आसा तातूंत भितर आडखळी निर्माण जाल्ली आसा. बरोबर. CCTV फुटेज हांवें पयलीं सांगिल्लें तशें CCTV फुटेज व्हेरी इम्पॉर्टंट आशिल्ली. आतां ती कशी ना जाल्यार हाजेर आनी एक इन्व्हेस्टिगेशन करचें पडटलें. ना तिणें करता म्हणून आला तिणें करता म्हणून सांगलें तें बरें, पूण कोणाचेर करतली? पुलीस स्टेशनाचेर इंचार्जाचेर करचें पडटलें. सो तांणी पयलीं इंचार्जाचेर करपाक आनी नाका आशिल्लें. येन्ना म्हणल्यार डायरी मारना म्हणटकीर ऑटोमॅटिकली तें इंचार्जाचेर येता. जेन्ना जर ताणें CCTV मोडिल्ली जाल्यार ताणें सिनियराक कळोवपाक जाय आशिल्लें जावं डायरी मारून तें सांगपाक जाय आशिल्ली. ती अजून पर्यंत मारली ना आनी ती अचानक ना कशी जाली. डायरी मारना म्हणटा ती कोणें ना तरी करपाक जाय. एक तर दोन गजाली आसात. सो हाजेर बेगींतले बेगीन इन्क्वायरी जावपाक जाय आशिल्ली, ती अजून पर्यंत जाली ना. आतां करता तेन्ना पळोवया, सांगलां सद्याक करता तेन्ना पळोवया. ताजे नंतर सगळें कळटलें की कोणें कोणा आदेश दिलो, खंयच्यान कन्हैया कुमाराक व्हेलो आनी कसो हें जालो तें. अजून पर्यंत ह्या प्रकरणा भितर मयणा करतरी पुलिसांनी म्हाका दिसता तितली गडबड केली ना की तांणी वचून ती CCTV मागची जावं हाडची, टॅक्निकल एक्सपर्ट घेवचे, कशी ना जाली हें पळोवपाक हें मुखार येवपाक जाय. तेन्ना तें सगळें मुखार येता आशिल्लें प्रकरण. तें जालें ना अजून. हो जालो एक पार्ट. म्हणल्यार ताका हाडून थंय सोडलो आनी की लेथर्जिकल पार्ट जालो आनी कोण येता हे लेथर्जिका खातीर कोण जबाबदार आसा हो एक पार्ट जालो. दुसरो म्हणटा मेन पार्ट म्हणटा तो कन्हैया कुमार मेलो कसो, ताका मारलो कोणें. कारण जो ट्रक ड्रायव्हराक सद्याक धरिल्लो आसा ताजो रोल फकत तो जमनीचेर पडिल्लो आशिल्लो आनी ताजे वेल्यान ताणें ट्रक व्हेलो. हो ताजो इतलोच हे आसा, गुन्हो आसा. ताका हाडून सोडलो थंयच ताजो जीव गेलो. म्हणजे जर ताका फोंडा पुलीस हाडून सोडनाशिल्ले जाल्यार तो मरनाशिल्लो. कळ्ळें न्ही तुका. ताणें थंय हाडून सोडलो आनी ताका कोणें मारलो तो पळोवपाक जाय. हाजी सगळी जबाबदारी खरी फोंडा पुलिसाचेर येवपाक जाय आनी ताणें घेवपाक जाय ती जबाबदारी. एक मनशालो जीव गेल्लो आसा तुमची निश्काळजीपणाक आनी तुमची हलगर्जीपणाक लागून हो तुमचो जीव गेल्लो आसा. जर ताका थंय तुमी कस्टडी दवरलो तो खंय वचपाक नाशिल्लो, ताका कोण मारपाक नाशिल्ले, जावं ताका तुमी तो कितें बरो ना जाल्यार आनी कितें ताका तुमी हॉस्पिटलाक घाला आशिल्ले, तुमकां थंय हाडून सोडपाक हाजे एक पयर हांवें आमी जेन्ना ते कोलवेचे हाजेर कोलवेचे आमच्या कोलवा पुलिसांनी ते बायलेक मारली तेन्ना एक हें केल्लो की अशी जेन्ना सेन्सिटीव केस आसा जेन्ना आमच्यो पुलीस इन्वेस्टिगेशन शेबी आसता किंवा ताजेर हाजे आसता आमचें कितें ताजेर डावट घेवपाक आसता अशा वेळार आमचे ह्युमन रायट्स कमिशन आसा ते कित्याक प्रोएक्टिवली स्टेप घेना. कारण आसगांवां जर केस ह्युमन रायट्स कमिशन घेवपाक येता जाल्यार हे हांगा पुलिसांनी हाडून उडयला, एक्चुअली घेवपाक जाय तो मेला तो कसो भियेला आनी हे ह्युमन रायट्स कमिशन कित्याक घेना आशिल्लें. एक्चुअली ह्युमन रायट्स कमिशनान घेवपाक जाय आशिल्ली खरी घेवपा सारकी केस ही आनी ताका जस्टीस मेळपाक जाय ताजे फॅमिलीक. आनी एक हे आसा की तो कितें भिकारी म्हणटा तो आमचे ते झोपडपट्टीक रावता म्हण ताजे मेबी अशें आसतलें की तो लेबर हातूंतल्यान येतालो म्हण ताका कोण सिरियसली तितले घेनात. बट एक कितेंय जालें जाल्यार तो फाल्यां एक मनीस आनी ते मनशालो जीव गेल्लो आसा. जीव कोणाक लागून गेला, जर कोण कायद्याचे रक्षण करपाक दवरिल्ले आसा तांकां लागून तांची निश्काळजी आनी तांची म्हणजे चुकेक लागून ताजो जीव गेल्लो आसा. हाजी दखल इवन ताजो खून बसून जर कोणें केलो जाल्यार ताणें हाडून सोडला म्हण हाडून सोडलो खून जावपाक पावलो हेंच हांव सांगता उदयच्यान की ताका थंय हाडून सोडलोच कसो तुमी हें पयली पॉयंट आशिल्लो. सोडप न्ही ताका तुमची जबाबदारी आशिल्ली. तुमी ताका अटक केल्ली कित्याक ताणें केलें म्हण जाल्यार ती अटक रितसर सोडा आशिल्ली. ताका ताच्या घरा कडेन पावय आशिल्ली ना हॉस्पिटलां म्हणटा ताचो बरें ना जाल्यार ताका हॉस्पिटलांत घालात. तुमी ताका थंय हाडून सोडटात आनी मागीर फटींगपण उलयतात
पडते जेन्ना सांगतात ते आपण हे दितना तेन्नाय पडते फटींगपण उलयले की आमी ताका बोरी सर्कला कडेन सोडलो. बरें की मायना खंय तरी पुलिसांक ती CCTV फुटेज मेळ्ळी थंयची आनी तांची गाडी आयली ती पावयली ती कळ्ळी आनी ताजे नंतर हें प्रकरण उक्ताडार आयलें. दुसऱ्यांत प्रकरण आसा की पुलिसांची एक थियरी आसा की तो ट्रका पोंदा चिड्डून मेलो. एज पर पोस्टमॉर्टम ताजेर तो पयलीं मेला मागीर ट्रक हें गेला. सो आतां त्या ड्रायव्हराक हाडले ताणी आनी केस सद्या 302 केल्ली आसा. पूण ते ड्रायव्हर एक एक्सिडेंट म्हण सुद्दां बूक करपा जाता ना जाल्यार जर त्या ड्रायव्हराक ही केस जर ड्रायव्हराचेर इस्टाब्लीश करपाक जर पुलीस चित्ता आसतले जाल्यार तो मुखार एक्विटल जातलो जशें बाकीचे केसीक जाल्लें आसा. ना हातूंत भितर कोण खून केलो तो म्हत्वाचो ताका सोदून काडपाकच जाय. पूण पुलीस अशें वागतात कारण जेन्ना शिक्षा जाता ती फकत त्या मनशाक ताणें केल्ल्या गुन्यांवा खातीर जाता अशें नासता. कारण ताका जाल्ली ती शिक्षा पळोवन दुसऱ्यान गुन्यांव करपाक भिवपाक जाय हो ताजो हें आसा. सो आतां जर हे पुलिसाक जर मेकळ्या सोडले जाल्यार फाल्यां बाकीचे पुलीस हेंच करपाक शकतात. कारण पयलीं जाले आमचे हाजे केस कितें आसगांव केस ताजे फाटल्यान जाले कोलवा केस ताजे फाटल्यान ते हे केस पयलीं जाल्ली ती लिपून उरिल्ली आयली आसगांव आनी ताज्या फाटल्यान आतां ही फोडेची केस जाल्या. पुलीस करतात कितें बरोबर. म्हणजे पुलीस खरेंच लोकांचें रक्षण करपाक आसात काय ते लोकांक अशें तांकां अशें वाऱ्यार सोडपा खातीर आसात हो सद्याक प्रश्न पडटा. 100% बरोबर. हें तर हांगा जें फोणें घडलां तें सामकें म्हणजे निश्काळजी आनी निर्लज्जपण म्हणल्यार जाता तुवें आनी तांकां तुवें शिक्षा दिवपाक जाय की तांकां खंय तरी कोण तरी प्रोटेक्ट करता अशें दिसून येता. कारण तुवें फक्त कोणें सस्पेंड केल्यात ते 3 जाण PCR एक कॉन्स्टेबल एक PCRाचो एक हवालदार आनी एक PCRाचो ड्रायव्हर हांकां सस्पेंड केल्या. तांचे सिनियर ते बसून आसा सुशेगाद आनी तांकां कोण कांय करना. ते 2 PSI आशिल्ले हे सगळ्यांक खबर आसा ड्युटीर. जो न्यू हें आसा कमर आसा PSI ताणें तांकां ऑर्डर दिल्ली दिसता काय ताणें ताजे अंडर ती केस आशिल्ली. सो ताकाय बी डायरेक्ट मेन्शन केलें ना. म्हणजे ही निश्काळजीपणां अशें करून चालू आसा तांची पुलीस. सो आतां सद्याक सोमाराक साकून आमचे विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू तेन्ना हो इशू काडल्या पुरो खंयच्या आमदारान तेच पावसाळी अधिवेशन सुरू जालें आनीक म्हादय किंवा बाकीचे जे इशू आसात ते म्हत्वाचेच आनी गोंया खातीर ते आमच्या फ्लोराचेर येवपाक जाय हातूंत कांयच दुबाव ना. पूण हे जे आमचे पुलीस जे अशे सामान्य लोक समजून तांचेर अत्याचार करतात ते जाग्यार येवपा खातीर कोणे तरी आवाज काडपाक जाय. आमी विजया कडेन आमी जेन्ना उलयताले तेन्ना ताणें लॉ एंड कॉलेप्स जाल्ली लॉ एंड ऑर्डर होय आमचो एक इशू आमी विधानसभेच्या अधिवेशनाक मांडटले अशें ताणें सांगिल्लें. सो मेन म्हणटा ते हे 3 इशू आसा आसगांव कोलवा आनीक आमचो फोंडेचो हे 3य इशू ओपोजिशनान लावून धरपाक जाय. हाचे फाटलें एकच कारण की हे 3 जाल्यो एक कोण 3 घटना जाल्यो ताका लागून कोण दोशी आसात तांचेर कारवाय जावची ही जालीच. पूण हे कारवायेक भिवून ही कारवाय पळोवन बाकीचे पुलिसांनी ताचे फाटल्यान बोध घेवचो आनीक असली करण्यो ते करचे नात हाजे तांकां ध्यान येवचें हो मेन इश्यू आसा. सो आमचे ओपोजिशनांनी जे कोण आसात तांणी हे इश्यू घेवन ते तडीक लावपा खातीर वावर करचो इतलें मागतात आनी ही चर्चा थांबयतात. सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.